बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जनान दिवस आचरशितात तांचे सांगता आमी संतोष पावता आणि देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. Lorna Fernandez, thanking for all the blessings received from Holy Trinity, Mother Mary, from my birth, thanking all the blessings received from Holy Trinity, Mother Mary, from my birth till now. Rehanna Inez or Inez Martis, Arthur Vegas, 84th birthday, but they are 80th birthday of Lucy Di Costa, Roman Pinto Carcala. Thanksgiving Mass for Norcy Montero on his 55th birthday, Kurla. Anita Maria Pereira, 37th birthday, Carmen Meneges, Sherwa. तशेंच जन्म दिवस आचरतल्या समेस्तांक सगळ्या संवसारांतल्या हर एकल्या खातीर आमी मागता तांकां देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी, तांच्या जिवितांत तांकां विशेष आध्यात्मीक वाड वळफाव करून दी म्हणून आमी मागता. 1000 वार्षिक दिवस आचरशितात क्लिफर्ड पेरेरा आनी कुटुंब काडपाडिता, तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात मोंती सांत मायार फेरार तावन, वसंत आनी मारिया Fernandez and कुटुंब for the birthday of Hiran Fernandez, Bangalore. 25 years of service in organization. Thanking the Lord for good health. Vincent Saldana, Kolkata. Thanksgiving for many favors granted. Charlotte Maxim D'Souza. Holy Family, in honor of Holy Family, Prashant Desa and kutumbam. Mothers Juliana Lobos 84th birthday, Ina Lobo, Jason Mendonça Sampa J, and Diana Jessica Janice Suarez Santacate, Faustin Pinto Shirwa, Cynthia D'Souza Damascate, Lavina Rego Anikutamu Venuru, Joel Meneges Pangla, Joyce Meneges Pangla, John C. Lodit Rodriguez Kinigoli, Melvin Mendonça, Sacred Heart of Jesus. अच्छा मनाक फिर मुझे ताऊनु मीरा फर्नांडिस पक्षिकेरे नवीन तावरो आणि कुटुंब अलंगार लीना पिट्टो अजयकार मदर तेरेसा मनाक शैला पिरेरा फादर दीपक पिरेरा फॉर गुड हेल्थ कटपाड़ी लुइस डेसा वेणूरू मोंतीस सांतमायर इन ऑनर ऑफ डिवाइन मर्सी एंड सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस फेरार ताऊनु श्वेता Prima Lasrado Santacate, Hilda D'Souza, Elias D'Souza, Sringeri, Prima Kota Kundapur, Vincent Lavina Kota Kundapur, Manish Saldana Udyavar, Christopher John Tauro, Kutmant Meldilasur, Ashirvadam Pasotu, Tashens Charlie Santumayer Ferrar. जायते जाणांनी देवाकार गान होकलाप दिला. पिडा गुण जाल्ल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत परिक्षेन बरें मार्क्स आयिल्ल्या पासत नव्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत आनी मागलेलो उपकार हांगासर मेळ्ळेल्या पासत कुडींतली दूख पयसरलेल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत आनी येवजिल्लें काम वेळार पंथा पावल्ल्या पासत आर्थीक आशिर्वाद देवान दिल्ल्या पासत घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या आनी वायट सवय कुटुंबाच्या संध्यानी सोडिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत भक्तीपणान मागया बरी भलायकी मेळच्या पासत कुटुंबांत आनी शांती मेळच्या पासत अनिता, तशेंच बरी भलायकी मेळच्या पासत जेरोमो सांताकाटे, जानीस वारेस सांताकाटे आनी बरी भलायकी मेळच्या पासत हेनरी डिसोजा मियार, विशेष त्या पासत प्रियांका डिसोजा शंकरपुरा, बरी भलायकी मेळच्या पासत शारल डिसोजा कुवेट, नितीन डिसोजा निटोडी, बरी भलायकी पासत फ्लाविया मिनेजेस पिंटो ऑस्ट्रेलिया, आयरीन लोबो किन्निगोळी, इंजिनियरिंग सीट मेळच्या पासत ज्ञानेशा आनेहळ्ळी बारकूर, नवीन डिसोजा बरी भलायकी मेळच्या पासत, तशेंच क्रिस्टल डिसोजा श्रृंगेरी, तशेंच बरी भलायकी मेळच्या पासत कुटुंबाच्या सदस्यांक नवीन डिसोजा श्रृंगेरी.
आनी काम मेळचे पासत बरी सैरीक मेळचे पासत काजारी जिवितांत शांती समाधान मेळचे पासत घोव बायलां मदें माया मोग आनी एकवट येवचे पासत कोर्टाच्या केशींत तांकां न्याय मेळचे पासत आनी अर्थीक अडचणी पयस वयचे पासत एक काम जालां परगांवांत पूण विजा आनी थोडे डॉक्युमेंट्स प्रोसेस जावन ते वेळार प्रोसेस जावचे पासत सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावचे पासत मागोंक उलो दिला सगळीं त्या सांग वसत भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावले आमच्या मालकड्या पासत मागया कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता हिल्डा डिसोजा किन्नीगोळी तशेंच पुलकंती आत्म्याचो उडास करता प्रशांत डेसा आनी कुटुंब देवादीन ब्रिजित रेगो जेरोम रेगो ॲग्नेस मिरांडा जेरोम मिरांडा युजिन रेगो पॅट्रिक डिसोजा पॅट्रिक रेगो बेनेडिक्ट लाझरादो पुलकंती आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा आनी 10व्या वर्साचो मरणाचो उगडास ग्रेगरी मेंडोन्सा अंधेरी ईस्ट कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो उगडास करता सेराफिन सिक्वेरा फेरार 10व्या वर्साचो उगडास ग्रेगरी मेंडोन्सा अंधेरी ईस्ट देवादीन लिओनिटा मारिना डिसोजा पुलकंती आत्म्याचो उगडास करता रियाना मार्टिस देवादीन पीटर मेंडोन्सा सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑर्लेम मालाड ॲलन नुरज वर्गीस मँगलोरू बॅप्टिस्ट पिंटो फादर वलेरियन मेंडोन्सा पिलार पुलकंती आत्म्याचो उगडास करता विनोद आनी सोबिता रोड्रिगस वामांजूर मॅगदलीन देवादीन मॅगदलीन साल्डाना शिरवा बॅप्टिस्ट आनी क्रिस्तीन दावरो किन्नीगोळी रिटा पिंटो ॲग्नेस मत्यास एर्माड मेरी आनी सेबास्टियन डिसोजा कुलशेखर सायमन आनी ज्योती पिंटो शिरवा जोसेफ आनी एमिलियाना पिंटो शिरवा मॅन्युअल आनी कॉसेस डिसोजा मुदरांगडी एवलिन डिसोजा माणियूर मुदरांगडी लिओ आनी एलिझा सिक्वेरा निड्डोडी अल्फोन्स रेगो आनी पावलिन रोड्रिगस आनी लुईस मिनेजस वेणोरू पुलकंती आत्म्याचो उगडास करता क्रिस्टीन डिसोजा देवादीन चंद्रन जॉन पक्षिकेरे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उगडास करता नवीन तावरो आनी कुटुंब अलंगार गरजेवंत आनी अनाथ आत्म्याचो उगडास करता लविना सुवारेस ब्रह्मावर देवादीन ॲग्नेल मातयास मुदरांगडी बेनेडिक्ट आनी मनोज मेंडोन्सा मुदरांगडी पुलकंती आत्म्याचो उगडास करता नॅन्सी रोड्रिगस वामांजूर पुलकंती आत्म्याचो उगडास करता सायमन वलेरियन लोबो वामांजूर देवादीन लीना लेनी डिसोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी किन्नीगोळी देवादीन साल्वादोर पिंटो बळकुंजे रोनाल्ड डिसोजा कटपाडी एलियास आनी कार्मिन कार्डोजा कारकळा विलियम एवलिन कोता कुंदापूर मेरी रेबेलो सिरिल आनी गॉडविन डिकोस्टा किन्नीगोळी मोंतू आनी मॅगदलीन पिंटो किन्नीगोळी फादर मॅन्युएल उडपी जॉन डिसोजा बेलतंगडी ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर भांगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस पावट तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. संतोषान बापा आमी आयल्या तुझे घरी जमल्या याजक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. जेजू क्रिस्त दय मुचे मोगाळ भवनो आनी भयणीनो सद्या काळाच्या 14व्या ऐतराची देवस्तुती आमी आचरण करता वास बरो संदेश सोमी आमकां दिता. आमी समेस आनी ताच्या भुरग्यांनी समाधानाची हातेरां जाय आनी समाधानाची हातेरां जावन तेंचे समाधानाचे राज्य देवाचें रास आमी प्रगट करी जाय. तसले मिसांव आमी खंय आसांव थंय देवान आमकां दिल्ल्या पळोवण्या प्रकार पयलें आमचे थंय मागीर आमच्या कुटुंबान मागीर आमी खंय वेता कोणाक मेळटा तसले मिसांव करूंक देव आमकां आपयता. आनी तो सुदेव आमकां पळोवन दिल्लो विश्वासी आमचे सय सवें तो आसा ह्या खातीर आमकां कृपा दिता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानांत आसवांटो घेत आसतना आमचेर आमी एक नदर घालया. आसेवाची कृपा आमी घेवंक आमकां तयार करया. आमची मनां आनी काळजां सबार पोडये समाधाना कडकळच्यो सबार संगती आसतात
मनांत काळजांत सुम्याक आमी दिवया. आमची ल्हान व्हड पातकांय आमी वळखुया. समाधान आज आमी उगडायलां तर देवसराक आमी इडेन दिलां तर सगळे आमी जेजूक समर्पिया ह्या घडये. जेजू ताची कृपा विशयी समाधानाची आमकां लाभो, आमची पातकां आमकां तो बोगसूं. आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय अशी कृपा दे. ताचे रास परगटूंक आमकां तो फावो करूं. आमकां समर्पण कर. ताची काकुळट मागून आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो उसगुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बगेन सामको आरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कारता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वादनता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या वेगळ्या सुद्धा सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट तू बाबाच्या उजव्या बसाय. आमचे मागणे मारून घे. इत्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एकडी बोर आमच्यो ते सवा मागणी सुम्याक ह्या वेळी आमी भेटोवन दिवया. मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख आमी भोगूंक समाधानाची हातेरां आमी जावन समाधानाचे रास ह्या संवसारान परगट करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासनात.
आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुजालेमाचो वेळ संतोश जाया, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिच्या पासत उल्हास करा. तिच्या पासत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरी जाया. तिचे सोवे संतोष बरे जाया. बुजवून दितेली तिची स्थानां चिवून दादोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एक नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन उमटता त्या वाळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळाक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजालेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचे काळी संतोशतले. तुमच्यो कुडी ताना परी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकाक उगडापो जातलो. देवाचे उतार हे देवाचे वडोदकार. भूमीच्या निवासियानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गीतां गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कर्तुवां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुझे मुखासर पडता. तुझी वाखणी करता. तुझ्या नावाची कीर्त गायता. येयानी देवाची कर्तुवां पळया. मनशांमध्ये आमकां तटक करता तसली ताची कामां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताने सुखी धन दिसता पर्यंत सुकयलो. सुकलेल्या आळवळांतल्यान लोक पांय भिजय नासतना उतरलो. ह्या पसत आमी ताचे उदेशी संतोष पावया. तो आपल्या पदवेन सदांच राजवट चलयता. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. साव पावलो गलातघरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणानो, म्हाका जाल्यार आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बाराय शिवाय हेर खंयचेय वरपण लेखचें म्हाका नाका.
ताचे मरिपास संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सयला बरी कित्याक जेजू क्रिस्तातय सुनाती उपकारना आसुनाती उपकारना उपकारता नवें रसन मात हे नियम पाळटल्या समेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया देवं ह्या फुडां कोणेय म्हाका उपात्र दिवचें न्ही कित्याक म्हजे कुडी सम्या जेजूचे दाग हांव वोवयतां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणानो तुमच्या सवें आसूं आमेन देवाचें उतरें देवाचे उपकार Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या हाचे उपरांत सुमयान आनी 70 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरी एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सत्राय करा सुन्या वखटां मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरी नाकात वाटेर कोणाकीय सलाम करूंक राव नाकात खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आशितलो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें तें रावतलें नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें त्याच घरांत तुमी रावा तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो देखून घरां मेजी नाकात खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेसांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचोन अशें म्हणा आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडटाव तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून मात्र जाणा जाया हांव तुमकां सांगता जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळटी त्या शहराक मेळची ना उपरांत धाडिल्ले ते 70 संतोशान फाटीं आयले आनी म्हणाले सुमया तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां खाल जातात जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळांत हांव जग लावने पडिल्ले बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें पळया सरप इच्छू आनी दुस्मनाचें सगळें बोळस पांय तळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना तरी पूण देंवसार तुमकां खाल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात पगार तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोशू पावा
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आयचो संदेश हांवें नियाळ्ळो. आज नियाळून तुमचे मुखार आतां नियाळूंक हांव मुखार सरता. इतलोच बारी सोंपो देवाचें रास आमी बांदूंक, तें समाधानाचें रास आमी आमचें तें आसा करून आमी समाधानाचें आतेरां आनी तेंच समाधान, तें समाधानाचें रास आमी परगटूंक देव आमकां आपयता. आयच्या 3 वचपांतली आमी 3 वचपां आयकलीं. तातूंत मुख्य विशय कितें जावन आसलें. पयल्या वचपाचें एक उतर काडया. आयजाया 66:12. इसाया प्रवादी हेंच प्रवाद करून सांगता आनी कितें म्हणटा 66:12. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा. कितें म्हणटा? एका न्हंय बरी हांव तिका शांती धाडटलो. हांव तिका शांती धाडटलो. शांती, समाधान. एक न्हंय बरी हांव धाडटलो. लायक अ रिवर. एका न्हंय बरी हांव शांती धाडटलो. मागीर आनी बरोवन ओमतता त्या वळा बरी राष्ट्राची संपत्ती. बरोवन ओमतता त्या वळा परी राष्ट्रांची संपत. प्रमसो विशय शांतीचो, समाधानाचो. आनी इसाया प्रवादी प्रगट करता सुमार वर्सां आदीं, जेजून येवच्या कितल्या वर्सां आदीं कोणाकी गोत्ता आगी? जेजू येवच्या आनी ताणें शांती समाधान स्थापन करच्या, खुर्सार मोरच्या त्या कितल्या वर्सां आदीं? सुमार 700, 800, 700, 800 वर्सां आदीं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 शांती तेंसुरा तोच विशय आमचो आज. समाधान, शांती. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपान पळया गलातकारांचें पत्र वचवर 15वी आनी 16वी ओळ. कोणाक शांती मेळटा? आनी आमी बरें करना आतां 1-2 उतरां तीं काडया. गलेशियन्स 6:15-16. 15 आनी 16 बायबल आसा जाल्यार उक्ते करा, शिका. जाना जाया, बायबल ना जाल्यार जायना. देवाचें उतर आयकल्यार, अशेंच आयकल्यार जायना. यू हॅव टू रीड. तुमी तें वासीचे, नियाळीचे, समजूचे. नाजाल्यार हेणें आयकल्लें हेणें येता आनी थोड्यांक आयकूंकय जायना. देव सोडना. आज साहित्यांक शांती ना. मस्त जाणां म्हणटात फादर सक्कड आसा, एक ना. काले ना? शांती ना फादर. समाधान ना फादर. आतां समाधान ना जाल्यार तुवें समाधानाचें मिसांव करूंक जायना. सो हे समाधान खंय कशें मेळटा देखून इसाया प्रवाद्याचो प्रवाद. शांती वळटली. गलातकारांचें पत्र वचवर 15 आनी 16 कितें म्हणटा? कित्याक जेजू क्रिस्त थंय, जेजू क्रिस्त थंय सुन्नती उपकारना, सुन्नती उपकारना, असुन्नती उपकारना, असुन्नती उपकारना, उपकारना, असुन्नती उपकारना, उपकारता नवे उपकारता एक नवें रचन, न्यू क्रिएशन. देखून ही शांती जेजू थंय आमकां मेळटा. दुसऱ्यांक खंय मेळना. तुमकां खंय मेळटा की दुसरे कडेन? खंय आंगडी वचून स्टॉलाक वचून 1 किलो शांती दी म्हाका. सकड मेळटलें भायर. त्यो वस्तू ह्यो वस्तू इश्ट आसतात, संबंद आसतले, घोव आसतलो, बायल आसतली, सकडां आसतली, पूण शांती ना. आनी थंय जेजू थंय आमी नवें रचन जाल्या शिवाय मेळना. न्यू क्रिएशन. जेजू क्रिस्त थंय नवें रचन मात्र उपकारता. मागीर मुखार 16वी ओळ काले म्हणटा पळया. तें गेलें. शांती गेली. हे नियम पाळटले. हे नियम पाळटल्या. हे गरज नियम पाळीचे. देर इज अ रूल. नियम. देखून मुगाळ भगवान म्हणे आज मस्तू जाणां मागतात. आय नो. पूण मस्तू जाणां हांव कावन्सिलिंगान तांतू मेळटा. एक विशय, ह्या मनशा थंय शांती ना, समाधान ना. मागण्या 24 वरां मागतात. ते मागणे, हे मागणे, बोंबाडेड म्हळ्यार शांती ना, समाधान ना. पूण पळया एक शांती, समाधान. हांव कित्याक अशें जालां? आमी फाटल्या दिसांनी हांगासर 7 दीस इन्नर हिलींग भाद्रपान सांगलें वडल.
रोत रिती केली कोणी त्या रितीरेक आयिल्ली हांगा आसात गी हात वयर करा एकली दोगां तेगां म्हणी आसा तांकां समजलें शांती खंय आसा शांती कोणा थंय आसा आनी हे शांती जाय तर आमी नवें रचन जायचें आमची मौनान सुरू करचें हांगा न्ही गे चिंताप शांती शांतीचें चिंताप आसा करीचे ते नाजाल्यार हें मौन खेळ खेळटा सैतान खेळ खेळटा न्ही खेळटा कित्याक आज शांती आमी थंय हांगा सोदता थोड्यांनी शांती सोदची मोबायलार बोर जालें मोबायल काडलें तें जालें मोबायल काडलें मागीर देवाचें उतर वाचतना घालें येता मुखार मोबायल येता वचूंक जायना नियाळूंक जायना शांती ना नॉट रिलॅक्स्ड जेजू थंय नवें रचन जाल्या शिवाय मेळना देखून 16वी वळ हे नियम पाळटल्या कितें जाता सोमेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया देवो समाधान आनी दया देवो हे नियम पळयचे आमी जेजू थंय एक नवी रचना आनी नवी रचना जाल्ले करीत आमी जाल्या आनी तुमी आमी पाती येल्ले करीत अनलेस यू बिलीव तुवें पाती येल्ले करीत जायना देखून आज आमकां आयचें वाचप 2 वचपां आमी पयल्या आनी दुसऱ्या वचपांतल्या हांवें सांगलें वांजेलान पळया जेजू तेंच रास प्रगटोवंक नियम दिता सूचना दिता पयलें जेजू काले म्हणालो 22-70 जणांक लुकास वांजलावसर 1:10 आवसवर 10 पयली ओळ आमी वाचता कितें तेजून 22-70 जणां दोगांक धाडलें गे तें आसो पूण कितें सांगलें धाडटना हे शांती समाधानाचें रास देवाचें रास प्रगट करूंक कालें म्हळें पयलें दुसरी ओळ कालें म्हणालो तांकां तो सांगी लागलो तांकां सांगी लागलो कितें पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडशाक मागणें करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर पयले नियम आमी शांती जाय समाधान जाय तुमी सकडांनी हात वयर करे कालें करीचे मागणें करीचे केदळा आमी मागणें करिना मागणें म्हणटा मातसो जाणां मागणें म्हणटा ह्या दिसांनी थोडे हांव घरा येतना एक आमचे बापा शिकोवचें हांवें आमचे बापा नामान बरें आंबोरी थोड्यांक ती आंबोरी म्हणनान जमा आमचे बापाय म्हणना आमचे बाबा कशें म्हणचे चिंतून म्हणनान फास्ट फूड न्ही आमचे बाबा आमेन गिळ्ळा मागीर खंय शांती आहा अशें मागणें केलें जायना हांवें तांकां म्हणचें हांव मागण्याक आयलां आज तुमी म्हाका आपयलां तुमी घरा मागतात वय आनी अशेंच मागल्यार कशें जाता मागणें करतना थोड्यांचें तें आनीकी आंबोरी जमा जावना सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी गोबार हाडली म्हणटना आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं काय जालें थोडी गरबी संभवलीत म्हणटात ती आनीकी थंय इंतात गरबी संभवली न्ही गर्भेस्त जाली मागणें चिंतून करना देखून पयलें मागणें समाग्रीचें आमचें खंयचेंय मागणें कुटुंबाचें तुजें चिंतून कर चिंतून बोस सो मागणें करतना पयलें रिलॅक्स शांती सो जा तुमी जाणात मू मागणें करतना तुका शांत समाधान ना जाल्यार मागणें करूंक जायना जाता थोकड काण घेवन मागणें जायना सो पयस आमचें मागणें समाग्रीचें पूण मागणें करची गरज आनी मागण्याक दिवचो वेळ सुकय नाका एक वेळ दवर मागणें आमी करता पूण मागणें केल्ली मेळ्ळी कृपा आमी गळसी ना आमी न्हिदल्यार जायना आमी आळसाय केल्यार जायना आमी आमचें काम करना जाल्यार समाधान ना तूं तशेंच उरताय काम करूंक आमी मागणें आनी तुजें प्रयत्न मागणें आनी प्रयत्न बिलीव पातये
खंडीत देव आसा ओत्तू देव समाधान असो देव तुझे ते आसा जी येता वय जाल्यार तू नवी रचना जालाय जाल्यार तू मागताय आनी मेटाय काडताय मागताय मेटा काडताय यू बिलीव तुझ्या सक्तेचेर ना तुझ्या प्रयत्नाचेर ना तुझ्या समजणेचेर ना तुझ्या शिकपाचेर ना ते सगळे देवाक दी देवाचेर पातये गो दादा आज कितली जाणां म्हणटा फादर म्हाका जायना कालें जायना बेस्टे सो फर्स्ट मागणें कर आनी मेट काड दुसरें पळय आतां जेजू म्हणटा 10वा वस्व तिसरी ओळ मागणें कर आनी मेट काड मागणें कर मुखार वस भियेनाका आळसाय करनाका न्हिदनाका परिस्थिती नाही ताचेर जैत उरूंका तुवें वस तुझे प्रयत्न कर मागीर तिसरें आतां दुसरें मेट कितें म्हणटा तिसरो ओळ काय म्हणटा वसा तुमी पूण सत्राय करा मागणें करन तूं बसनाका राग येता पोरू इनर हिलिंग जालें एकल्या कडेन विचारलें तुका राग आयल्यार कालें करता एकलो म्हणलो राग आयल्यार हांव सक्रामेंता मुखार वचून बसता अरे सक्रामेंता मुखार वचून बसल्यार रागाचेर कांय करूंक जाता सक्रामेंता मुखार वचून बस पूण तुका राग येतना कालें करताय तुजें एक्शन प्लॅन घाल्या राग येतना पयलींची बरी करना हांवें मागलां न्ही कृपा कान घेता आनी नव्यान चिजून केल्ले बरी हांव करता दॅट्स प्लॅन देखून जेजू म्हणटा आतां कितें जाता तिसरी ओळ दुसरें तो म्हणटा सत्राय करा कित्याक केली सत्राय मुखार पळय सुन्या वाकट्यामध्ये शेळयांक धाडचे बरी हांव तुमकां धाडटा तशें म्हळ्यार कालें अर्थ मागणें करा मागण्यान कृपा आसा देव आसा तूं आनी देव सांगाता म्हणून आतां कितें करूंक तुवें पातयेचेर आतां तुका कळीत आसा जे तुजें मिसांव तूं करतना आनी एकलोय आसा तें समाधान काडूंक पळयता इज कमिंग टू अटॅक ओगी कोण तो तूं रितीर करताय बरो निश्चय करताय आसतना अशें करता आनी रागाचेर अशें करता पुरा भायर मात्र पूण भितर समाधान जायना सो हें समाकर पयलें चिंताप समाकर आनी ताचे विशयन कशें करीजे थंयसर तुका गोत्ता तो सोडना एनिमी इज वॉचिंग यू तूं झुजांत आसाय देवान तुका मिसावान घाला मात्र न्ही झूज आसा दोनी हें काण घेना जाल्यार मागीर परत्यान बॅक टू स्क्वेअर वन तशेंच आसताय तूं वडनाय सो मिसांव आनी झूस देखून जेजू मागीर तिसरें जेजू मुखार व्हरता आनी म्हणटा चवथी ओळ लुका 10 चवथी ओळ फास्ट जायत मागणें कर मिसांव कर देवाच्या न्ही आदारान मागण्यान मागीर झुजोंक आसा झुजोंक देव तुका तयार करता मागीर चवथी ओळ वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं वरी नाका कांय व्हरनाका असो अर्थ घालें कांय नाका तुका कोणायसो घालें वस्तू नाकात वा हेर खंयचेय संगतीचेर तुजी दिश्ट आसनाय तुवें कोणाचेर वंदून आसा जय देवाचेर डिपेंड ऑन गॉड तुज्या सक्तेन जायना सो मिसांव करूंक समाधानाचें मागणें करीजे झुजी आसा पूण आमच्याच सक्तेचेर आमी ना देवाचेर खंयच्योय वस्तू हेर कांय ना आमकां उपकारना सो डिपेंड ऑन गॉड तें बरें नाका देवाचेर वंदून वस मागीर चवथ्यान 5वी आनी 6वी ओळ खंयचे मिसांव खंयच्याय घराक वेतात शहरान पयलें अशें म्हणा घालें समाधान ह्या घराक मागीर समाधान आशिल्लो मनीस तें येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावता समाधान हेंच मिसांव आमकां समाधानाचें आज आमकां हेंत जाय समाधान आसल्यार पुरो तुवें समाधान असो जाल्यार पुरो तुज्या घरांत कुटुंबान समाधान असो जाल्यार पुरो तूं समाधान जाल्यार मस्तू जाणां तुजे थंय आकर्शीत जातात तुका समाधान ना जाल्यार मस्तू जाणां तुजे तावन कालें करता धांवतात तुका पळोवन हो आयलो गी ही आयली गी धांवया तुवें समाधान असो जाल्यार यू विल अट्रॅक्ट देखून समाधान तेंच मिसांव पयलें आमी देवाचेर आसा जे वंदोवन
मागणे कन झुजोंगा झुजोन देव आसा देवा मुखार ताच्या सक्तीन आमच्यांनी देवाचेर पाती येवन होंदवून आसून हे मिसांव जेजू म्हणटा तेंच मिसांव करूंक मागीर सातवी वळ घाल म्हणटा तुम्ही रावा ताणी दिल्लें खाया आतां पळय हे मिसांव करतना कांय उणें करना देव कालें बसयता मजुरी आसा तुका कांय उणें करना देवाचें मिसांव करतल्यांक कालें उणें जाता म्हाका हांवें कितें म्हणचें 15 वर्सां 16 वर्सां जालीं कांय उणें करूं ना देवान जावं भलायकी जावं काली वस्तू दिसपडतो ग्रास मोगांचो सांगात हुस्को मागणे कितलीं जाणां आसात आमचे खातीर मागतात कांय उणें करूं ना देवान कुडीची मोतीची आत्म्याची कांय आमी देवा थंय आसतना आमकां कांय उणें जाता सांगा म्हाका तुमकां उणें जालां पूण केदळा आमी देवा थंय नांव आमी आमी चित्त खुशी करता थंय उणें जाता ते दळा उणेपण आसता ते दळा उरल्यो संगती येतात राग मोसोर होगे पारीकपण विराराय बेजाराय पूण देवा थंय आसल्याक बरें एक आत्मीक जिवीत देखून मिसांव म्हळ्यार संवसारी रितीर न्हय आमी करचें हें आत्मीक स्पिरिच्युअल जर्नी आमचें एक आत्मीक जिवीत जाय जाय मोगाळ बाबा आनी मागा मागणे संबंध आनी कितें देव नियमां दिता हें सगळें पाळ आनी मुखार मुखार आनी एक आसा आतां काली उणें पडना मात्र न्ही पूण मिसांवा खातीर देव पदवी दिता पळया 8वी आनी 9वी वळ लुका 10 8वी 9वी खंयची पदवी पळया खंयच्याय शहरांत तुमी रिकतात आनी लोक तुमकां येवकार दिल्यार ताणी दिल्लें वाडलें आनी तें जेवा ताणी वाडलें जेवा मागीर थंय आसल्या पिडेसांक गूण करा पळया खंयची पदवी पिडेसां बरी करची आमी बरीं जाल्यार आनी एकल्या बरें करियेत गी ना आमी समाधानाचीं जाल्यार हेरांकी समाधानाक आतेरां जावयेत गी ना पदवी आनी आतां पळया जेजू 22-70 जाणां दोगां शिसांक हे सगळें सांगून तेंगे कशें मिसांव करीजे सूचना दिवन पदवी दिवन धाडटा हे पाटी येतना तांचो रिपोर्ट पळया रिपोर्ट कार्ड कितलो बरो आमचो रिपोर्ट कार्ड कसो आज आमी केल्लो मिसांव आज आमचे रिपोर्ट कार्ड आमी पळयचे बरें हांवें पळय आज तुमी चॅक करा जायत गी आतां हांचो रिपोर्ट कार्ड कसो आपल्या तांचो रिपोर्ट कार्ड तांणी मिसांव करून पाटी येवन कितें म्हळें 17वी वळ लुका 10 17वी वळ देवाचें उतर काले म्हणटा उपरांत धाडिल्ले ते 22-70 संतोषान पाटी आयले बशा उडोवन आयले संतोषान मागीर सोम्या तुझे नाव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाल जातात आतां आमकां एक पदवी दिल्ली पिडा बरी करूंक आनी घालें गेला देवसार धांवडायल्या कोणाच्या नांवान आमकां जेजूच्या नांवान मागयेत जेजूच्या नांवान ही बरां कामां करियेत गी केदळा आमी देवा थंय आसां संबंदान पाती येता पदवी काण घेता जाता आतां आनी पिडा बरें करूंक मात्र हिलींग पूण डेलिव्हरन्स केला सुडकेचे देवसार धांवडाय तुज्या नांवान न्हय देवसार सयत खाल जाता जेजू काले म्हणटा जेजूक राग येना जेजू 18वी वळ काले म्हणटा जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळांत जगलांनी पडिल्ले बरी सैतान पडोवन आपटून सो हांवें पळयलो पळया जगलांनी पडिल्ले बरी जेजू खुशी जाली तुमी म्हजें नांव वापरलां तुमी पाती येल्यात आज एक भिरांकूळ स्थिती म्हळ्यार आमची आमी पाती येना वी डोंट बिलीव जेजून खालें सांगलां आमी पाती येनासतना मिसांव करूंक जायना आमी पाती येवचें केदळा आमी पळयल्यार मात पाती येवचें पूण तोमासाक जेजून म्हळें घालें तूं पळयलोय देखून पूण पळयनासतना सो वी हॅव टू फर्स्ट आमी पाती येचे आनी करीजे पाती येजे करीजे आमी मागणे संबंध आसा करीजे संबंध आसा कन झूज आसा भिवचें नाका देव आसा
झुजा आल्यार व्हडणी देवसर आल्यार व्हडणी तो आमकां समाधानाक हाडपाय दिता अशें करता व्हडणी पूण आमचे थंय देव आसा न्ही ताच्या की व्हरतो देवसराच्या बळाच्या की व्हरतो तुजे थंय आसा तो आत्मो ह्या संवसारांत अशें आत्म्या प्रास बळा दी सो देव आसा तर देवा थंय आमी ताका सहकार दिल्यार मेटां घडल्यार ताणें आमगेली दिल्ली पदवी वापरल्यार मिसांव जाता 22-70 जणांनी केलें संतोशान फाटीं आयले जेजूचें नांव वापरून देवसार सयत काल जाले जेजून तांकां चोर करुना जेजूक राग येवना जेजू म्हणालो हांवें पळयलें देवसार न्ही जगलां न्ही पडिल्ले बरी धरणीक आपणून सो पूण आतां जेजू तांकां पदवी दिता 19वी वळ खंयची पदवी बरें कर नायका तुमकां आसा ही पदवी कितें पळया स्वरूप इच्छू दुस्मनाचें सगळें बळ पांय तळा घाल मस्तूंची पदवी हांवें दिल्या मागीर कित्याक तुमकां बाधा करचे ना कित्याक न्ही कितेंच तुमकां बाधा करिना बरें कर मस्तीचे तुमी देवाचें उतर नो डोंट रीड लायक स्टोरी बूक हे देवाचें उतर कितेंच तुका बाधा करना नथिंग विल हार्म उबी रावया आमच्या जाग्यांनी आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी संगता करया एका सेवाक सतमंता सर पदवीदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसा आनी ना दिसत्या सर्वस्व रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर कळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उसवडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन उसरलो खरो देव देवातावन जल्मला ताका प्रसन्ना बापाच्या सेंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार्थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पदका ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवांत परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापले देव सभेक सतमंता आत्म्याच्या बक्षुना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवन पराक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भाव भयणो आमचो देव आमचे सवय आसा आमकां मिसांव दिल्लो ताची कृपा दिता त्या समया मुखार आमचे मिसांव ताचे समाधानाचे ताचे रास परगटचे खातीर आमची विविध सवा आनी मागणी आतां आमी ताचे समोर दवरया बापा तुझे पळय सभेचे मुखेले पाप साहेबो सर बिस्पो याजक आनी सर धर्मिकांक तांच्या मिसा वावरांक येवचे कश्ट धैर्यान फूड करूंक आनी मोगाच्या स्पिरितान समाधानाचें राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरीत कर आमच्या कुटुंबांनी एकवट माया मोग आनी सरदड करण समाधानान जिवंक तूं फावो करून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एकडी बोर आमी मौन जावया दोळे दांपया आमचे गरजो आज कितें आमी हांगासर हाडला ह्या घडी आमी भेटोवया शांती समाधाना खातीर मागया आमच्या काळजान शांती समाधान सदांच रास करूं कुटुंबांनी संबंधान आमच्या देशांत आमच्या शेजारी देशांनी सगळ्या राष्ट्रांनी खंय झुजां झगडीं आसात सगळीं पयस वचूं देवाचें रास समाधानाचें शांतीचें एकवटाचें स्थापन जावं म्हणून आमी मागया तसो देव समाधानाचो आमकां कृपा दिवचो सुमेसांचेर हर एकी तें आशिर्वादीत करूं हे मागणें हांव करतां तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन कितें सुमिया तुका हे
दाखयता तुका तुझ्या भावनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी बेडितां त्या बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो. पुनदीक करून या उत्तम काळान तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी परत्या दबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकसो लांब युग संपलो विबाडलेलो संसार बरो जालो. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर्ण मागता जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच बरी जवान जातस एक आल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिवीत सवनो आनी सर्वची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासांव आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव आमच्या भगवान बापा पिडर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुनः जिवनपण सबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार आर्नोल्ड जुजे फ्रेनार्ड मेर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमी सुमेस आनी समाधानाची हातेरां सावन तें समाधानाचें रास बांदून हाडच्याक सुमयान शिकयल्लें मागणें आतां एका मनान काळजान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय रंगसर जर आशिल्ल्या आमा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त समाधानाक आमकां पळोवणी दिल्लो तेंच रास परगटोवंक कृपा दिता तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवेंच्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या भिखाण सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिडांत आमकां मोगान लेखावचे ती सोम्या तेणे तुजे. प्रार्थुया. बापा हे देवरच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखनू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
सोंकुया संवसारा बरी खबर प्रगट्या सर्लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजे उक्रांत कोणें साक्ष दिव्या क्रिस्त राया